पणजे शारांत रस्त्या कुशीकच्या बॅरिकेड्साचेर कसिनोच्यो जायराती दिश्टी पडटात। ह्यो जायराती बेकायदेशीर आसून तांकां पणजी महापालिका वा पुलिसांनी लेगीत परवाने दिवंक ना। तशेंच पणजी महापालिकेक ह्या जायरातींतल्यान एकूय पयसो मेळना। माहिती हक्क कायद्या खाला म्हणजेच आरटीआय पणजेकार अगेन्स्ट कसिनो हाका ही माहिती मेळ्ळा। ह्या बेकायदेशीर जायरातीचेर कारवाय करपाची मागणी पणजेकार अगेन्स्ट कसिनोन केल्या। बॅरिकेडा वयल्या जायराती सप्तकाभरात काडून उडोवच्यो। ह्यो जायराती सरकारी यंत्रणांक काडपाक शक्य ना जाल्यार जायराती काडपाक पणजेकार महापालिका मजत करपाक तयार आसा अशें उलयलें। Ponjekar against Casino strongly condemns the taking over of our capital city Panjim by the casino industry. Casinos have occupied prime road space, footpaths and public spaces. Even our view of the river is blocked by the huge casino hoardings and offices on the river promenade. When you enter Panjim, all you see is casino signage everywhere. So basically आम्ही निषेध करता की ही आमची पणजी सिटी आसा ती आख्खे कजिनोन घेतल्या, ऑक्युपाय केला। ते रस्त्यार बॅरिकेडाचेर ॲडवर्टिजमेंट, फुटपाथाचेर तेणी ऑक्युपाय केला, व्हडले व्हडले सायनेजीस आसा। आमी सिटीन एंटर करता आसतना ते सकलाचेर दिसता। मागीर बस स्टँडाचेर आमी आख्खे डिवायडर तेणी कजिनोचे घातला। सो ही सिटी कजिनोची सिटी अशें ॲडवर्टिजमेंट करता, ताजेर आमी निषेध करता। नो परमिशन हॅज बीन ग्रांटेड बाय दिस ऑफिस। मागीर दुसरो क्वेश्चन आसलो, रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दी ॲडवर्टिजमेंट फ्रॉम कजिनोज ऑफ दीज एज ऑन बॅरिकेड्स नॉट ॲप्लिकेबल। म्हणजे की तेणी परमिशन दिवना जाल्यार रेवेन्यूय कलेक्ट करूना। मागीर आमी विचारलेले नंबर ऑफ कजिनो ॲडवर्टिजमेंट ऑन होर्डिंग्स अँड देयर लोकेशन फॉर विच परमिशन इज ग्रांटेड। सो रिस्पॉन्स आयला, नो परमिशन हॅज बीन ग्रांटेड in view of the suo motu writ petition number 1 of 2007 and public interest litigation writ petition number 32 of 2011 pending before the Honorable High Court of Bombay at Goa.